प्रस्तावित जमीन कन्वर्जन फाटी घेवचे तसेच टीसीपीचे 39A कलम रद्द करपाची मागणी करीत पाळे शिरदोणचे लोक आंदोलनाक बसल्यात। 2 दिसां पयलीं ह्या लोकांनी टीसीपी ऑफिसांत रात काढली। दुसऱ्या दिसा पुलिशेन आंदोलक तसेच आमदार विरेश बोरकाराक ओडून भायर काडिल्लो। ते उपरांत आंदोलकांनी आझाद मैदानाचेर आपले आंदोलन सुरू दवरले। आमदार विरेश बोरकर आणि पाळे शिरदोनाच्या समर्थनात आयतारा जायते लोक तसेच राजकीय फुडारी आझाद मैदानाचेर एकठांय आयिल्ले। त्यावेळार सोमाराक करो या मोरो आंदोलन करपाचे निश्चित जाल्ले। ते प्रमाण शेकड्यांनी लोक आझाद मैदानाचेर जमले। दक्षिणेत एकीकडे आंदोलकांची बस आडयली पूण उपरांत सोडली। आझाद मैदानाचेर जमल्या उपरांत आंदोलकांनी आपलो मोर्चा मंत्री विश्वजिताच्या दोनापावलच्या बंगल्याकडे वळयलो। पुलिशेन बॅरिकेड्स घालून आंदोलकांक आडोवपाचो यत्न केलो पूण पुलिशेक येश आयलें ना। निमाणे कडेन लोक मंत्री विश्वजिताच्या बंगल्या भायर पावले। प्रस्तावित जमीन कन्वर्जन फाटी घेवचे तसेच टीसीपीचे 39A कलम रद्द करपाची आंदोलकांची मागणी। आपलो लॉ अँड ऑर्डर ही मेंटेन करपाक दियात। कंटिन्युअसली वदळच्यान पुलीस तांकां सांगत आसतात की कायदो हातान घेवं नाका। डेकोरम जो आसा पळय न्ही हो डेकोरम मेंटेन करचो। तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक अपील करता की तांच्यांनी डेकोरम मेंटेन करचो। तांकां आंदोलन करपाचें तांच्यांनी आंदोलन करचें, बट तेणी समजचें की ज्या मंत्र्याच्या घराचेर तो आंदोलन घेवन वता तो तेजो कलीग आसा। म्हणजे पुलीस म्हणजे मामलेदार ह्या सगळ्या जाणांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या एज अ कलीग। माझी ताका रिक्वेस्ट आसा की त्यांनी व्यवस्थित डेकोरमाचेर जे आसा व्यवस्थित डिस्कशन ताच्या वांगडा डिस्कशन करपाची तयारी आसा। म्हणटा मिनिस्टराच्या घरा कडेन कित्याक गेले? हांव एक सांगता तुमकां, सगळे फोरम तुमी सोंपयले। आतां फुडें जातलो तो गोंयकाराचो फोरम आनी ह्या फोरमान आनी ह्या प्लॅटफॉर्म जे आसा हे गोंयकाराचे प्लॅटफॉर्म आसतले। तुमकां दिसता आसतलें की आयज इतले लोक येयल्या, पण हेज्या फुडें हेज्याकून प्रचंड प्रमाणात गोंयकार भायर सरतले आनी हेजी जबाबदारी फक्त टीसीपी मिनिस्टर न्हू जो आयज खंय गेला खबर ना, पण हेजी जबाबदारी मुखेलमंत्र्यान घेवची पडटली। मुखेलमंत्रीन एक लक्ष घालपाक जाय। आज जेन्ना तो डेकोरेमाचेर उलयता हिंगा वडील तो म्हणटा तो कलीग विरेशूय तुगेलो कलीग, तेगेली प्रायवसी तुवें राखपाक जाय। सो म्हाका दिसता जे हे डिसिजन आमी लोकां मदें घातले, जो कॉल लोक दिता तो कॉल आमी सगळे फॉलो करता। आंदोलन करपाक कोणाचीच हरकत ना, पूण एखाद्या मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरप योग्य न्ही म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। आंदोलक तसेच लोकप्रतिनिधींनी कायदो हातांत घेवचो न्ही मुख्यमंत्र्याचे आव्हान। दुसरे वटेन आंदोलक आपले भुमिकेचेर ठाम। आमदार विरेशाचें आमरण उपोशण उरतलें सुरूच।